आतां तूं धाडटालो केन्ना CVBन खंयच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय केन्नाय आमी तपोवणेचेर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ल्या कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो हातगुणूय तेजे बरें आसले आनी सदांच संप्रदायाचेरूय आमचे तेजे मोग आसलो केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसल्या आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना द्वेश ना कांय ना स्वामिजींच्या आशिर्वादान सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणेचेर इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन तेजे कडेन आमचें आसलें पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालूच कोणाल्या कानार आयकपा येना काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसाक कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशा बारीक गोश्टी खातीर सो एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव तेकाच देव शांती लाभूं अशी मागतलो. तुम्ही पळयतात GNH.